Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन. कायद्याच्या राखणदारांचे पळोवपाक मेळ्ळें वेगळें रूप. हिस्ट्री शीटर अनवर शेखाक गँगस्टारापासून वाटयलो पुलिसांनी. आल्लेम घडली घडणूक. बोरी जंक्शना कडेन उक्तोच आसा सीवेजीचो चेंबर. वाहनाच्या अपघाताक सुरवात. लोकां मदीं पाताळ्यात तिडक. वेळसा हॉल्टात चलिल्ले रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचे काम. गोंयचो एकवटान शिटकावणी दिल्या उपरांत फाटीं सरले सशस्त्र रेल संरक्षण दळ. कामगारांनी काम बंद केल्ल्यान टळ्ळो संघर्श. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हिस्ट्री शीटर अनवर शेखाचेर दिसा उजवाडा खुनशो हल्लो जालो. 6 जाणांनी कोयते आनी हेर हत्यारां वापरून ताचेर हल्लो केलो. SP सेमी तवारिसान ताका साल्वार केलो. हे घडणुकेंत रिकी हर्णेकाराक पुलिशेन अटक केल्या. हल्ल्यांत जखमी जाल्ल्या अनवराक सुरवेक म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केल्लो. उपरांत ताका गोंय वैजकी महाविद्यालयात शिफ्ट केलो. हल्ल्यांत वापरलेले एक हत्यार जप्त केला. फुडली चवकशी चालू आसा. एक्झॅक्टली 1:10 मिनटां जाल्ली आनी हांव त्या सायडीन म्हजें ऑफिशियल व्हेकल घेवन येतालो. म्हजो ड्रायव्हर बी आसलो रिक्षाचे. जेन्ना आमी आल्लें सर्कल क्रॉस केलो टुवर्ड्स फातोड्डा पोलीस स्टेशन पळय तेन्ना आमी पयलें कितें कमर्शन जावपाक लागलें अशें कोण धांवताय अशें पयलें. म्हाका दिसलें इनिशियली कितें फिल्म शूटिंग चलता काय म्हण. पूण मागीर मातशें फुडें वयतना कळ्ळें ना फिल्म शूटिंग करता रियल टायम इन्सिडंट कितें जाता आनी कोणा एकल्याक एटॅक करता अशें दिसलें. 5 जाण एकल्याक एटॅक करताले. हांवें ड्रायव्हराक गाडी फास्ट घे म्हणून सांगली. कित्याक एकलो फुडें धांवतालो आनी तेजे फाटल्यान जो पळय दुसरो आसलो तो येदी वळी कोयती घेवन दिसलो म्हाका फुडें काडून ताका एटॅक करपाक. आनी तेज्या फाटल्यान आसलो तो पायप घेवन आसलो व्हडलें. आनी हे 3 जाण फाटल्यान आसले तेणी आमची व्हेकल पयली सो ते दुसरे सायडीन धांवतालो 21 जाण. आनी हे कंटिन्यू चेस करताय ताका. आनी तो कपडे घालना आसलो म्हळ्यार शर्ट नासलें पॅन्ट आहलें आनी सारको धांवता धांवता जाम जाल्लो असो. ऑलमोस्ट ताका मारपाचें हितून पावलें आनी ड्रायव्हराक आनीक फास्ट व्हर म्हण सांगलें. फास्ट गेले तेन्ना सेकंड जो पळय पायप घेवन आसलो तेणें पयली गाडी सो तो भिलो पुलीस गाडी आनी तेणें धांवमारली फाटल्यान. आनी हो पळय आसलो पळय न्हू तेजे फाटल्यान पळय व्हडली कोयती तो ताका चेज करीत रावलो आनी तो ऑलमोस्ट पडलो आनीक जेन्ना आमी फास्ट व्हरून सांगलें कित्याक कळ्ळें की तेजी मर्डर 100% करतलो म्हणून. कित्याक तो मारपाचो आसलो तेन्ना गाडी पावली आमची ड्रायव्हराक दार उगडली आनी बॉम्ब मारली आनी धांवलो तेच्या फाटल्यान. तेणें गाडी पयली आनीक ताका कळ्ळें पुलीस म्हणून खंय तो आतां घेवन धांवपाक लागलो. म्हजो ड्रायव्हर तो रिक्षा चेक आसलो अशें म्हाका. तेणें एक सायडीन धांवलो सायडीन धांवलो तो धांवलो हांवें दुसरी सायड कवर केलो. पयलें कितें आमच्या हातान कांयच नासलें आनी तो पळयतो मेळटा ते फातर गाडी सोडिल्ले तेजेर सोडिल्ले. तेणें कितें केलें फातर मारता म्हण तो असो धांवलो सकयल्यान नाल्ला आहा एक नाल्लांतल्यान तो धांवपाक लागलो आनीक आमी फातर तेणें मारलें हांवें मारलें आतां कांय नासलें न्हू. आनीक तेन्ना आमी ताका चेस केलो. ताका कळ्ळें आतां आनी कांय हें ना आनी ताका धरलो. मागीर तेच्या उपरांत आमकां कळ्ळें की दुसरो पळय ताका चेस करताले मारूंक सोदताले तो एक नोटोरियस गुंडा म्हण तो अनवर म्हणटा. तेन्ना हें पळय थोड्यान फुड्यान पयलें की एकल्याक कोण ऑलमोस्ट मर्डर करता तेन्ना आमचे एज अ पुलीस ऑफिसर आमचें काम ताका साल्वार करपाचें तें आमी केलें. एट द एंड ऑफ द डे एक सॅटिस्फॅक्शन येतलें तो कोणूय जावं क्रिमिनल जावं दुसऱ्याक ताका मारपाचो रायट ना. सो
सो ताका आमी मागीर अरेस्ट करून फातोड्डा पुलीस स्टेशनाच्या अंडर दिलो, ताका अरेस्ट केलो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार आनी रमेश नायक रावत. शिरोडा रस्त्याचेर बोरये जंक्शना लागसार भौशीक बांदकाम खात्याचो उक्तो आशिल्लो चेंबर अपघाताक आमंत्रण दिवपाक लागला. मंगळारा सकाळी फुडें ह्या चेंबरात एक गाडी उमटी जाली. नशिबान कोणाकूच माल लागलो ना, पूण उक्तो आशिल्लो हो चेंबर रस्त्या वयल्यान यो वच करपी वाहनां खातीर मरणाचो सापळो जावन रावला. रस्त्याक सामको तेंकून आशिल्ले ह्या चेंबरात एखाद्रें वाहन पडपाची शक्यताय आसा. तेन्ना भौशीक बांदकाम खात्यान अपघातांचे सत्र लक्षात घेवन बेगीन उपाय येवजण करची अशें थळाव्यांनी मागलां. बोरये पडटा त्या जवळाक खड्डो पळयतलो रस्त्या सायडीन आसा. PWD डिपार्टमेंटाचें काम आहे. ही गाडी आतां भितर पडली सालवार, कोणाक कांय जिवितांनी जाली ना. हांव देव बरें करूं म्हणटा गांवच्या लोकां कडेन की तेंच्यांनी सगळ्यांनी हातभार लावन ही गाडी भायर काडली. आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान PWD डिपार्टमेंटान स्पेशली हांगा कोणी मरचे पयलीं उपाय करा. कारण ह्या शेतकऱ्यांनी सांगलें की हांगा भरपूर पयलीं गाडयो भरपूर पडल्या म्हणून हांगा. तेन्ना हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन जाता तितले बेगीन पॅक करून घेवचें, लोकांचे जीव वाचोवपाचे. गोवा 365 खातीर बोरयेच्यान कृष्णा नायक. गोंयचो एकवटान गांवांतल्या लोकांक बरोबर घेवन मंगळारा हॉलंड वेळसावचे डबल ट्रॅकिंगाचें काम बंद उडयलें. वेळसाव पाळी इसोरशी पंचायत वाठारांत हें काम चालू आशिल्लें. तणावा उपरांत रेल्वे अधिकाऱ्याक थंयच्यान बरे भशेन वचपाकूय दिलें. सशस्त्र रेल्वे संरक्षण दळा सयत हाजीर आशिल्ल्या रेल विकास निगम लिमिटेडच्या कर्मचाऱ्यांनी खाजगी मालमत्तेत येवचें न्हू अशें थळाव्यांनी सांगलें. तांणी तशें केलें जाल्यार कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावं येता अशें तांकां सांगलें. थळाव्या पंचायतीन पर्यावरणीय दाखलो दिवंक नाशिल्ल्यान रेल विकास निगमान थंय रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचें काम करचें न्हू अशी सुचोवणी गोंयचो एकवटान दिली. त्या उपरांत कर्मचारी रेल्वे संरक्षण दळा सयत शांतिकायेन थंयच्यान गेले. देखून एक संघर्श टळ्ळो. Any railway protection force came. They're clearing the bushes and the undergrowth and the shrubs. So we got the information from the villagers who were very much agitated that that the railways were going ahead with their double tracking program. We approached them. We convinced the Rail Vikas Nigam employees and the railway protection force that they shouldn't trespass into the private land, and they agreed to our request. Here we are talking about land which doesn't belong to the railways. गोवा 365 खातीर वेळासावच्यान हिरू महाले. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. शेतकी आंदोलनाक तेंको दिवपी 21 वर्सांची पर्यावरण कार्यकर्ती दिशा रवीक अटक केल्ल्यान गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीन सरकाराचेर टिका केल्या. लोकांक अटक करून तुमी तांचो आवाज दामून उडोवपाक शकनात, महिला काँग्रेसीन म्हटलां. दिल्लीच्या सायबर क्रायम ब्रांच पुलिशेन बेंगळुरू दिशाच्या घरा वचून तिका अटक केली. शेतकी आंदोलनाक तेंको दिवपा खातीर टूल किट तयार करपाच्या आरोपा वयल्यान दिशाक अटक केल्या. तरणाट्यांचो आवाज दामून उडोवप ही मोदी सरकाराची नवी मोडस ऑपरेंडी जाल्ल्याचें महिला काँग्रेसीन म्हटलां. तशेंच तांणी मोदीचो पुतळो लासून उडयलो. Goa Pradesh Mahila Congress is strongly condemning the arrest of this 21-year-old climate activist Ms. Disha Ravi by Delhi police, stifling the voices of people, especially the young, for supporting a cause. From the time they have come to power, BJP ची ही नाटकां चालू जाल्ली आसा. तुमकां खबर आसतलें प्रायम मिनिस्टर जो आसा देशाचो नरेंद्र मोदी तो कोणाकय टार्गेट करता. कोणाक टार्गेट करता? Those who try to come out and protest, he tries to suppress their voice, and this is happening in every part of India. Anybody who protests or opposes his or BJP's views, he's been arrested. आज तुम्ही पळो, कोणेय समज जावं तो फार्मर, जावं तो एक स्टुडंट, जावं तो यूथ, जावं ती एक वुमन, एक दलित, मायनॉरिटी,
It is the root cause of oppression and stifling of democratic voices in India today. Modi has become a supreme leader. She is a girl of this nation, daughter of this nation. India che chali thi. Imagine what the parents are going through. So we stand with Disha, Ravi and hope the judicial process is done justly and constitutionally. आणि आमी इतलें म्हणटा की एंटायटल जावन दी प्रोविजन्स ऑफ सेडिशन हॅव बीन ते केल्ले आसा टू क्वेश द वॉयस ऑफ डिसेंट इन द डेमोक्रेसी एंड इट इज travesty that the government has reduced essential freedom to a mere lip service. We demand that immediately Disha Ravi should be released and for the justice to prevail. I points काढून हाडल्यात, कित्याक हाडल्यात कांयच लायन चुकपाक नाका म्हूण म्हाका. कित्याक फाल्यां अशी तशी लायन जाली जाल्यार डोंट बी शॉक्ड इफ प्रतिमा कुतिनो इज अरेस्टेड. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. सरकारी नोकऱ्या खातीरची कोंकणीची अट सदळ केल्ल्यान गोवा फॉरवर्डान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर फोग काडलो. महाराष्ट्राच्या लोकांक सरकारी नोकऱ्यो दिवपाचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो विचार आसा काय कितें असो प्रश्नय ताणें विचारला. गोंय लोकसेवा आयोगान सरकारी नोकऱ्या विशीं जायरात काडिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डाच्या जॉन नाजारेथान म्हटलां. पशुवैजकी आनी पशुसंवर्धन खात्यान 32 जाग्या खातीर जायरात दिल्या. ह्या जाग्या खातीर कोंकणीची अट ना. गोंयच्या 15 लाख लोकांक कोंकणी येता हें सगळेंच जाणात. पूण कोंकणीची अट सदळ करून सावंतवाडीच्या लोकांक सरकारी नोकऱ्यांनी घेवपाचो उद्देश आशिल्ल्याचो आरोपय ताणें केलो. In case of non-availability of suitable candidate with knowledge of Konkani, this requirement can be relaxed म्हणून. तो हितून सांगपाचें एकूच 15 लाख जेन्ना गोंयकार आसा तितून 32 कॅन्डिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ वेटनरी ऑफिसर मेळो ना काय हो एक प्रश्न उत्पन्न जाता. ही एक गेटवे ओपन केल्या फॉर द people of Sawantwadi and other parts of Maharashtra to come to Goa and seek jobs, seek government jobs. Dr. Shivaji Shet आणि एक पत्रकार परिशद घेऊन दाखोवन दिल्लें गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हिंगासोर एक प्रिंसिपलाचो पोस्ट आसा आनी आपण तेका एलिजिबल आसा म्हणून आनी तेका सगळी क्रायटेरिया पळय हा रिक्वायरमेंट हा ते फुलफील जाता आनी इन एडिशन he has the knowledge of कोंकणी. तो गोंयकार GPSCन रिकमेंड केला प्रजक्ता राजेंद्र पर्वतीकार म्हणून नॉन गोवन आनी ताका तेणी रिलॅक्सेशन मागलां विथ द गव्हर्मेंट फॉर रिलॅक्सिंग कोंकणी एज एसेंशियल रिक्वायरमेंट. तर हें कितें चल्लेलें आसा हो सावंतवाडीचो सरकार आनी इज इंटेंडिंग टू डू अवे विथ कोंकणी. ही कोंकणी आमी घेवपाक स्टेटहूड आमकां गोंयाक लागू करपाक कितल्या जाणांनी त्याग दिलो. कितले जाण रस्त्यांचेर येवन कोंकणी परजेचो आवाज म्हूण तेन्ना फॉर्म जावन कितली व्हडल्यो मोर्चा घेवन कितली आंदोलनां करून स्टेटहूड आनी कोंकणीक रिकॉग्निशन दिल्लें. आनी आयज पळयत जाल्यार अशें दिसता खंय तरी आमचे गोंयचे जे अनएड्युकेटेड यूथ आहा तांकां गव्हर्मेंट जॉब्स डिप्रायव करून भायल्या लोकांक हाडून हिंगा भरती करपाचो एक हें चल्लां म्हणून. सो एका सावंतवाडीचो सरकार म्हटल्या शिवाय आमी आनी कितें म्हणपाक जाता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. सांताक्रूजच्या 4 खांब्यावयली मानस फुटून कुशीच्या शेतांनी खारें उदक रिगलें. मानशेच्या दारा खातीर वापरिल्लें लाकूड आनी दुरुस्तीचें काम बाबत केल्ल्यान मानस मोडिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी कंत्राटदाराचेर केला. पूण कॉन्ट्रॅक्टरान आपल्या वयलो आरोप फाफडून उडयला. मानशे खातीर वापरलेलें मदेर हें पोरणें बरोच तेंप जावन गेलो. काळा बरोबर तें बड्डता आनी मागीर ही लाकडी दारां मोडटात. खारें उदक घुसलें काय शेतकार शेतां करपाक शकनात. पूण हें मदेर उण्या दर्ज्याचें हें मात सांताक्रूज टेनंट असोसिएशनाचो अध्यक्ष रेनाटो डायस आनी मानस रिपेर करपी गोविंद च्यारी मान्य करिनात. पळयात तेंचें म्हणणें. जेन्ना संडे हो कावस घडलो तेन्ना आमकां वायट दिसलें. फाटल्या दिसांनी आमी एक झाड एक आमच्या हितून मानशेर भितर घातलेलें तेन्ना आमी दाखयलेलें की सांगून दाखोवन दिलेलें लोकांक आयज हे कोणें वायट कितें केलां तें. तेन्ना मागीर एक 4 दिसांनी
रोखडेच हे माणूस व्हांवन गेली आनी वयलो जो आमच्या माणसाचे वयर फातर आहा तो फातर ताणी कोणें हालयलो आनी ती आमची कवडां आमच्यो सगल्यो लोटोन गेले. आमी जाता तितले वावुरता कालावचो गांव सांबाळपाक ही शेतां सांबाळपाक. माणूस ती लाकूड वचोन मोडल्या म्हणटा न्हू, कित्याक हांव आतां नियरली 35 इयर्सान पळयता, हे फर्स्ट टायम म्हाका प्रॉब्लेम जाला. लोक थोडे उलयता की लाकूड सारकें नासलें ताका लागून. लाकूड सारकें जाल्यार हांव प्रूव करता न्हू, कोणी तें सांगपाक जाय न्हू, माट्टीचें न्हू म्हणून प्रूव करूंक जाता न्हू. लाकूड आसा न्हू हांगा फुड्यान मोडपाक, तें आतां म्हणटा लाकूड शिरकाल्लें न्हू तेका लागून खांबो मोडो येता. खांबो मोडोन मागीर दारांचेर लोड येता आनी सपोज 2 दारां बी मोडलीं न्हू जाल्यार बाकीच्यांचेर मागीर वयता, सगळींच मोडटा. हे जरी तर लोक जरी तर इतले त्रास काडून आपले शेतां आनी हे रोयता, वेजिटेबल क्रॉप रोवंक सोदता, आनी जर तर एंटी एलिमेंट्स जाल्ले आहा ते सपोर्टेज करूंक सोदता जायत, हें जाल्यार एकदम वायट. 2 दिसां आदीं तिंका कोणें खांबो घातलेलो. आमच्या चेअरमॅनान कितें केलें, रेनात न्हू मामलेदाराकूय लेटर केलें, पुलिशेनूय केस केली. दीस इज एन अलर्ट कळ्ळें आमकां, अशें करचें न्हू. गोवा 365 खातीर सांताक्रूजच्यान विल्यम रॉड्रिक्स. स्ट्रीट लायटीची जबाबदारी पंचायती बदला वीज खातें आपल्या भुजार घेतले. गोंयांतल्या 90% पंचायतींनी राज्याच्या स्ट्रीट लायट पॉलिसींत वांटेकार जावपाची तयारी दवरल्या. ह्या धोरणाक मुख्यमंत्र्याची मान्यताय मेळपाची तितली उरल्या, वीज मंत्री निलेश काब्रालान सांगलां. त्या खातीर कायद्यात बदल करचो पडटलो अशें वीज मंत्र्यान सांगलें. वीज मंत्री निलेश काब्राल बाणावलेचे भेटेर आसलो, त्या वेळार ताणें हें विधान केलें. वीज खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यां मदीं शिस्त येवची ह्या हेतान काब्रालान गांवगिऱ्या वाठारांनी भेटी दिवपाचें सत्र आरंभलां. हे भेटी वेळार बाणावलेचे आमदार चर्चिल आलेमांव, सरपंच आनी कांय मोजकेच पंच हजर आसले. Street light, I think majority of the panchayats have allowed me to take the policy. The policy is at the hands of the Honorable Chief Minister for the last 7 months. It is to be decided by them together. So I am following up, it will be decided. What is the policy? You are aware that because panchayats cannot pay money to draw the street lights, government has intentions of 2 paise and 3 paise on the bill, so that a accumulated public fund for doing street light is used for that instead of the panchayat fund. So this policy, the Honorable CM is yet to decide. I will follow up. I am still following up, and almost 90% of the panchayat have given their say that they want to be part of the policy. So I think now it is a decision of the government. Because see what happens. Don't go here. One is under the constitution, the street light powers are given to the panchayats. So we will have to take a change in the law, and that's why we have taken their say. So what they will do is under the constitutional powers, we will have to bring a law in the panchayat and the municipalities where they will say electricity department will do the work of these panchayats. Right now what we are doing is unofficial. We are helping the people as a government, but legally we will have to change the law in the panchayat and the municipality authorizing electricity department to work on the behalf of the panchayat in giving electrical street light connections and paying the bill. 31 मार्च मेरेन विजेचे प्रश्न सुटावे जातले अशी हमी ताणें हे भेटी मजगती लोकांक दिली. बाणावले सब स्टेशन सामकें गरजेचें अशें दिसलें जाल्यारच उबारतले अशें ताणें सांगलें. पूण हे प्रस्न तांच्याच वॉर्डांत सुटावे जातले जे पंच हे बसकेक हजर रावल्यात. बाकीच्यांक लोकांनी जाप विचारची अशें वीज मंत्र्यान सांगलें. आयकात ताचें म्हणणें. बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमांवय ताच्यो मागण्यो पूर्ण जाल्ल्यान धादोशी जाल्लो पळोवपाक मेळ्ळो. सबस्टेशन जे कितें आसा न्ही, सबस्टेशन एक चर्चिलबाब कोलवा हांगा सबस्टेशन करपाचें हें पळयता. पूण कितें जाता, आमी ऑलरेडी टेक्निकली जर जाय आमकां प्रॉब्लम कांय ना करपाक, पूण आमी एक्झिस्टींग स्टाफ सबस्टेशन जे आमचे हांगा कारमोणा आसा आनी आमचे बेनोले आसा थंय आमी एनहान्समेंट करता. सो वी आर पुटींग पावर ट्रान्सफर, एक्स्ट्रा पावर ट्रान्सफर, पावर जो भायल्यान आमी हाडटा ताका एनहान्समेंट करता. सो वी विल बी एबल टू सॉल्व विदाउट बिल्डींग द न्यू सबस्टेशन. सो ताका लागून आमी बाय द एंड ऑफ दीस मंथ or by 15th we will give them a new 10 MVA power transformer by replacing the old one of 6.3. There will be more power given here and load fluctuation जाताले पळय तेजेर आमी कंट्रोल करूं शकता. आज हांवें ते कडेन मागले ते प्रमाणे तेणें आपूण एक पंचायत येतात आनी एक पंचायत येता ते प्रमाणे हांवें सगळे एक नोटीस धाडलो पुणेच पंचायताक सरपंचाक आनी डिप्युटी सरपंच सांगलें आमी सगळे पंचायत तयार करूं. आतां ते थोड्या कडेन पंचायती कांय ना आसतलें तें चड, पण आयज जें हें पळय काम आहा मिनिस्टर येयलो तो बिस्तो आयकपा येयना. सो वॉट डू द वर्क
आनी तेगेलें काम सामकें फास्ट आनी तो भियोंक तेणें पावर गेलो बरो पावर मिस्टर हांव सुद्दां वदलो म्हणून म्हाका इंजिनियरींग लायन म्हाका उलय आसना पूण आमी मागीर ते इंजिनियराचेर रावन ती कोता पूण तो इंजिनियर एज अ भियोंक ती इंजिनियर सो तो सगळे चार्ट जाणा हाव टू डू इट आनी आयज तेणें आम्हाला 3 पंचायत तिसरे पंचायत तेणें बरें सांगलें त्या प्रमाणे म्हाका सारको विश्वास आसा तेजेर तें सगळें काम बेगीन फास्ट जातलें. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आदित्य देसाय आनी प्रसाद पाटीलान 5व्या अखिल गोंय दोट्टे बॅडमिंटन प्रिमियर लीगाचे जेतेपद मेळयले. हे जोडयेन फ्रेडी फेर्नांडीस आनी पंखानियाक 19-18, 17-21 आनी 19-20 अशें हारयले. कुंकळी यूथ क्लबान हे सर्तीचे आयोजन केल्ले. थळावो आमदार क्लाफास डायस मुखेल सोयरो म्हणून हजर आशिल्लो. तशेंच एल्विस गोम्स, सुदेश भिसे, दोतोर जेरसन फर्नांडीस, संतोष फळदेसाय, मंजू सिरवंत हेवूय उपस्थित आशिल्ले. हांव मागतां मोगाच्या बाळपणांतू तुमी स्पोर्ट्सांत जे यूथ तुमी स्पोर्ट्सांत पार्टिसिपेट जावचे जायतो भशेन गेम्यो आसतात जावं फुटबॉल जावं क्रिकेट जावं व्हॉलीबॉल जावं हे बॅडमिंटन हाजो तुमी जायते गव्हर्मेंटाच्यो संदी आसा जायते तुमकां फॅसिलिटी आसा तो तुमी फायदो घेवचो. गोवा 365 खातीर कुंकळच्यान रमेश नायक रावत. बुधवारच्यान म्हटल्यार 17 तारखेच्यान तो 19 फेब्रुवारी मेरेन गोंयांत कांय कडेन पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. 3-4 दीस उणें तापमान 2 ते 3 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. सकाळच्या वेळार मळब नितळ दिसतलें पूण सांज वेळार कांय कडेन कुपाय दिश्टी पडटली. फांतोडेर कांय सुवातांचेर दमाचे थर दिश्टी पडूं येतात. चडांत चड 32 जाल्यार उण्यांत उणें 22 ते 23 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जावं येता. गोंयभर सर्वसामान्य वातावरण आसतलें. उण्या तापमानांतय व्हडलोसो बदल जावं नजो. दाबोळे उण्यांत उण्या 20.2 डिग्री सेल्सियसाची नोंद जाल्या. कांय सुवातांचेर 17 ते 19 फेब्रुवारी मजगतीं गडगडांचो पावस. फुडल्या 3-4 दिसांत 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसांनी वाड. मळब नितळ पूण सांज वेळार कुपां दिश्टी पडूं येतात. फांतोडेर दमाचे थर. चडांत चड 32 डिग्री सेल्सियस तापमान. उण्यांत उणें 22 ते 23 डिग्री सेल्सियस. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.gowa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्ळे परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.